म्हापशेचो वाठार पांचवोचार आनी निवळ करपाची मोख दवरी म्हापसा नगरपालिकेन रस्त्यार वा भौशीक सुवातीन कोयर उडोवप्यांचेर कर कारवाय करपाची मोहीम सुरू केल्या। म्हापशांत कोयर जमा जाल्ले 42 ब्लॅक स्पॉट्स आसात, तांकां ग्रीन स्पॉट करपाचें काम पालिकेन सुरू केलां। ते शिवाय कोयरांचे कंत्राट एका वर्साच्या बदला आतां थेट 3 वर्सांक एकदा करपाचो निर्णय पालिकेन घेतला। खोळयो निवळ करप तशेंच गार्डन वेस्टाचो विलो लावपाचें काम गंभीरतायेन करपाचो आदेश कंत्राटदारांक दिला अशी माहिती म्हापसा नगरपालिकेची नगराध्यक्ष शुभांगी वायकणकर हिणे दिली। हे करताना आमी टेंडर करताना जे म्हापशाकारांक जाय म्हणजे नितळ म्हापशा अशे पद्दतीन जे आमी ठरयलां त्या पद्दतीन वचचे, त्या पद्दतीन आमी थोडे एक पॉयंट थोडे घेतलेले आसा जे म्हणजे तांकां वेव्हिकल आमी दितले कॉन्ट्रॅक्टराक। दुसरे गार्डन वेस्ट आसता, डेब्रेज आसता, ब्लॅक स्पॉट जवळ जवळ म्हापशान आमचे 42 सुमार ब्लॅक स्पॉट आसा। ते स्पॉट आमकां कमी करपाक जाय। कितले तरी आमी ग्रीन स्पॉट केले, तुमी पळयता आसत खंय खंय आमी ब्लॅकाचे ग्रीन केल्ले आसा, तरी सुद्दां लोक कितें करता सायडीक हाडून उडयता। आनी हो कचरो म्हणजे लोकांचो एकूच हें की म्हाज्या दारान नाका, दुसऱ्याच्या खंय पावूंक, ते खंय दारान पावूंक ना जाल्यार रस्त्यार पावूंक, लोकांक तें पळयलें नासता। आनी सरावंडींग जें आसा तें तुमकां खबर आसा। बस्तोडाची एरिया आतां आमी काल हे केल्या पळय धरल्या ओल्ड आजिलो कडेन, हे जवळ जवळ इतले लोकांक 4 दीस पयलीं आमी फायन घातलेले आहा। हे सगळे बस्तोडचे, मैड्याचे बस्तोडचे अशा रितीन येयल्ले आसा। हे सायडीन कलंगूट अशे हे सगळे इतले जाणांक आमी फायन घातलेले आसा। गेली 4 दीस आमी सुरू केला फायन घालपाक, पूण तरी आसतना ते सारके मोडार येयना। म्हणजे कशें ड्युटी प्रमाणे ते ड्युटी करताले स्टाफ, अशिल्ल्या टायमाक ते नासता, जेवणाक वयता, च्यावेक वयता, त्या टायमार हाडून उडयता। म्हणजे प्रत्येकाक दिसता की म्हाज्या दारान हो कचरो राक्षस ना।